आज आमच्या बरोबर या पत्रकार परिषदेक आसात काँग्रेस पार्टीचे खासदार आदरणीय कॅप्टन विरियागो फर्नांडीस आमच्या बरोबर आसात गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे जनरल सेक्रेटरी अद्वोगात जितेंद्र गावकर आमच्या बरोबर आसात उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेन बाब शिरोडकर आमच्या बरोबर आसात दक्षिण गोयचे जिल्हाध्यक्ष साबियो डिसिल्वा त्याचबरोबर आमच्या बरोबर आसात पेडणे गटाध्यक्ष कृष्णा नायक। इश्टानो आयच्या पत्रकार परिषदेचो विषय जावन आसा बीजेपीच्या राज्यात भोवळी वखदांचो सुळसुळाट। या दिसांनी आम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान आम्ही म्हटल्यार सगळे गोंयकार आयकतात पळयतात की गांजा या विशयाचेर एकंदरीत ड्रग्स या विशयाचेर भाजपाचे जाळवणदार भाजपाचे आमदार हे या विशयाचेर भासाभास करतात लोकांक सांगतात की भारतीय जनता पार्टी गांजाचो धंदो करता। हांव जेन्ना भारतीय जनता पार्टी म्हणटा तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार म्हणजेच भारतीय जनता पार्टी जाली। सो दुसऱ्या वाटेन आमदार सांगता आदलो उपमुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो तेचो चेडो गांजाचो धंदो करता। सो एकंदरीत जे गोंयभर लोक पयलीं उलयताले की हे सरकार ड्रग्स डीलर जावन आसा लँड डीलर जावन आसा। आयज खुद तेंचेच आमदार तेंचेच आदले उपमुख्यमंत्री आयज गोंयच्या जनतेक सांगपाक लागल्या की हे सरकार ड्रग्साच्या माध्यमांतल्यान चलता। आमी हो ड्रग्स विशय इतलो भयानक इतलो भिरांकूळ जावन आसा। आमी 2021 सावन आयज मेरेन जर ड्रग्साच्या वेपाराचो हिशोब केलो जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की 2022 207 किलो नार्कोटीक हो धरलो आनी तेचो वालोर आसलो 5.35 करोड। हितून ह्या वर्साक 180 लोकांक अरेस्ट जाले जितून 54 गोंयकार आसले। व्हेरी इम्पॉर्टंट सामकी गंभीर बाब की 54 गोंयकार त्या हितून इन्वॉल्ड आसले। 2023 204 किलो ड्रग्स जप्त जाले। वालोर आसलो 8.38 करोड। 197 अरेस्ट जाले हांगाय गोंयकार अरेस्ट जाले हितूनय गोंयकार अरेस्ट जाले। 2024 274 केजीस नार्कोटीक जप्त जाले। हेचो वालोर आसलो 10 कोटी रुपया। 188 लोकांक अरेस्ट जाली हितूनय गोंयकारांचो आंकडो बरो आसलो। 2025 ज्या वर्सान आयज आमी आसात जानेवारी ते एप्रिल मेरेन जर आमी नियाळ केलो जाल्यार 68 कोटींचो ड्रग्स धरलो। फक्त 4 महिन्यांनी 68 कोटीचो ड्रग्स गोंयांत धरलो। म्हणजे ही जर वाढ पयली आमी 21 ते 24 हिची तुलना जर 25च्या या 4 महिन्यांनी केली जाल्यार 300 पटीन 300% हितून वाढ आमकां दिश्टी पडटा। इश्टानो आयज आमचे गोंयचे तरणाटे त्या तरणाट्यांचे घराबे या गोंयची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स
या ड्रग्साक लागून या जाळ्यान भरकटत आसा। ह्या जुनान 2025 या जुनान आम्ही जर नजर मारली जाल्यार 66 कोटींचो ड्रग्स हो आयज मेरेन धरला। जुनान जून ते आता जुलै, जून आणि जुलयाची अजून एक वीक सुद्धा कंप्लीट जावना तो 66 कोटींचो ड्रग्स हे नार्कोटिक्स हांगा ह्या गोंयांत जप्त जाला धरलेले आसा। सो हे दाखोवन दिता की हो विषय कितलो गंभीर आसा आणि हे कायदेशीर जे धरल्या तो आंकडो जावन आसा। हो आंकडो कितलो कठीण आसतलो, कितले चोर, कितले ड्रगांचो व्यवहार करपी ज्यांचो संबंध डायरेक्ट बीजेपी कडेन आसा, डायरेक्ट बीजेपीच्या आमदार आणि मंत्र्यांकडे आसा, हो आंकडो भिरांकूळ करपाचो आसूंक शकता। सो गोंयांत जो जर आमी 21सांसून जेन्ना तेंच्यांनी आपणाच्या सरकाराक नाव दिले डबल इंजिन, हे डबल इंजिन कितें करपाक शकता ते आयज आमकां दिश्टी पडटा। सो जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे आदले उपमुख्यमंत्री डायरेक्ट एलिगेशन करता आणि लोकांक सांगता गोंयच्या की पेडणेचो आमदार ड्रग्साचो धंदो करता, तो पयलोय करतालो, तो धंदो करून जी बॅगा भरल्या तीच बॅगा घेवन तो येयलो आणि तेणी तिकेट घेतली, तो आमदार जालो, आयजूय तो तोच धंदो करता असो गंभीर आरोप आदलो उपमुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो गोंयच्या जनतेक सांगता। आणि त्याच्यानंतर पेडणेचो आमदार म्हणटा की मनोहर आजगांवकार जेका सगळे गोंयचे लोक बाबू म्हणून जाणा की त्याचो चेडो गांजाचो व्यापार करता, गांजाचो धंदो करता। सो जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आदले उपमुख्यमंत्री स्वतः सांगता, गोंयच्या जनतेक सांगता की हे सरकार ड्रग्साचेर चलपी, ड्रग्साचो पैसो घेवन चलपी हे सरकार, ह्या सरकारान गांजाचो सुळसुळाट, ड्रग्साचो सुळसुळाट आणि हे डबल इंजिन सरकार गोंयच्या जनतेक काबार करपाक उठलेले आसा। भारतीय जनता पार्टीचो गोंय फाट्याचो अध्यक्ष दामू नायकाक चिंता आसा आपणाच्या पार्टीची। भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक चिंता आसा 2027च्या इलेक्शनाची आणि तो सांगता 2027च्या इलेक्शनाक हेचो परिणाम जातलो। हे दोगूय आमच्या लीडर झगडटा त्याचो परिणाम 2027 जातलो। भारतीय जनता पार्टीचेर हेचो परिणाम जातलो, गोंयच्या सरकाराचेर हेचो परिणाम जातलो। सो सांगपाचो उद्देश की भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आणि या पार्टीक हुस्को कोणाचो, आपणाचे पार्टीचो 2027च्या इलेक्शनाचो। पण गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीक हुस्को आसा गोंयचो, गोंयकारांचो, गोंयच्या तरणाट्यांचो आणि त्या तरणाट्यांच्या आवय बापायचो। जे भुरगे आयज इस्कॉलांनी शिकतात, कॉलेजींनी शिकतात, तांकां आयज सर्रास हे ड्रग्स मेळटा। कित्याक हे ड्रग्साचो व्यवहार धंदो करपी खुद्द भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आणि आदले मंत्री हाची इन्वॉल्ड आसा। इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रिक आणि ह्युमन बिहेवियर यांच्यानी पळयला की कशा रितीन तेंचेकडे जेन्ना हे ड्रग्साचे पेशंट जर ड्रग्साचे तरणाटे थंय पावता की तितून हो ड्रग्साचो सबस्टन्स ड्रग्स तितून कसो त्या भुरग्यां मदीं मेळटा आणि या ड्रग्साक लागून त्यांचो ब्रेन डॅमेज जाता, या ड्रग्साक लागून जायती दुयेंसां जाता, या ड्रग्साक लागून संसार काबार जाता। आयज इस्कॉलांचे कॉलेजीचे वातावरण या ड्रग्साक लागून काबार जाल्ले आसा आणि एका पुरायेन जबाबदार भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे गोंयांत असले सरकार जे असंवेदनशील बेजबाबदार सरकार। जेन्ना हांव बेजबाबदार आणि असंवेदनशील म्हणटा तेन्ना कालूच जेन्ना दामू नायक जेन्ना म्हणटा की आमकां चिंता पार्टी डॅमेज जातली,
आमच्या पार्टीची इमेज खराब जातली। अरे तुझे पार्टीक इमेज आसा खंय जी खराब जावपाक आसा? तुझे पार्टी डॅमेज जावपाक ती आसा खंय बरी? ती पयलींच डॅमेज जाल्ली आसा, तिची इमेज पयलींच काबार जाल्ली आसा। आपणाची इमेज जपपाक पयली इमेज आसपाक जाय, जी इमेज ह्या भारतीय जनता पार्टीक आनी ह्या सरकाराक आयज ही इमेज मातूय उरलेली ना। सो आमी मागणी करता की गोंयचे मुख्यमंत्री जे स्वतः दोतोर आसात आनी दोतोर असल्या कारणान तांकां सगळी माहिती आसूंक जाय आसतली की ड्रग्स त्याचे दुष्परिणाम आनी ड्रग्साचे दुष्परिणाम गोंयच्या सरकाराचेर गोंयच्या फुडाराचेर कितें आसा। सो गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती उलो मारता, जाहीर आव्हान करता की हे दोगूय जे गोंयच्या लोकांक सांगता तांकां ताबडतोब तो होम मिनिस्टर जावन आसा मुख्यमंत्री, ताबडतोब हेंची दोगांयची चौकशी करची। ताबडतोब मुख्यमंत्र्यान हेर जे मंत्री आनी आमदार हितून घुसपाल्ले आसा तेची चौकशी करची। पुरायेन हो आंकडो ड्रग्साचो 21च्या नंतर डबल इंजिन जाल्यानंतर हो वाढत आसा, तेची गंभीरतायेन सिरियसनेस तेचे जाणून घेवन मुख्यमंत्र्यान हेचेर कारवाई करची, त्यांचे इंटरोगेशन करचे। इतर जे आमदार मंत्री हितून घुसपाल्ल्या त्यांचोय सोद घेवचो आणि योग्य ती कारवाई करून गोंयच्या जनतेक दाखोवन दिवचे की भारतीय जनता पार्टीचो हुस्को ना तर गोंयकारांचो हुस्को आसा हे दाखोवन दिवचे। आणि ह्या ड्रग्सांनी जे मेंटल हेल्थ, जे फिजिकल हेल्थ, जो सोशल इम्पॅक्ट जो या ड्रग्सामुळे जाता आणि हेचेर गोंयचे जे एनजीओज आसा जसे कूच, पॉझिटिव्ह पीपल, कृपा फाउंडेशन हे आयज कमेंडेबल जॉब करता, बरे कार्य करता। सरकारान हेंकां बरो सपोर्ट दिवपाची गरज आसा जेणे करून हे एनजीओज ड्रग्सान घुसपाल्ल्या लोकां खातीर बरे कितें आनी बरे काम करतले। सो होय सपोर्ट ह्या एनजीओक दिवचो। ह्या भारतीय जनता पार्टीन घुसपाल्ले जे लीडर, जाळवणदार, आमदार, मंत्री, आदलो उपमुख्यमंत्री जितले लोक घुसपाल्ल्या तांकां सरकारान आमचे पोलीस यंत्रणेन आफोवन हाडचे। एएनसी एंटी नार्कोटिक सेल हेंच्यांनी तांकां आफोवन हाडचे आनी ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो आणि हो जो आंकडो वाडत आसा ड्रग्साचो तो कमी करपाक कितें तरी उपाय काडचो। मागता आमचे खासदार कॅप्टन बुर्याटू यांच्यानी या विषयाचेर आपणाचे विचार गोंयच्या जनतेपर्यंत आणि सरकारापर्यंत पावचे। नमस्कार। जशे आमचे बाब अमरनाथ पणजेकरान एक्सप्लेन केला, काल जे एक्युजिशन जाल्ले एक्स एमएलए आणि मंत्री एगेन्स्ट प्रेझेंट एमएलए ऑफ पेडणे, दुःख दिसता कित्याक पेडणेच्या लोकांक सदांच एक टायटल आसा स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून। सदांच रेस्पेदान आमी पेडणेच्या लोकांक एड्रेस करता स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून। आणि तांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा फ्रीडम मुवमेंटान। काल अशे ड्रग्साचेर एकामेकाचेर आरोप घालून लॉ अँड ऑर्डर खंय पावला ते एक्सपोज करून म्हाका दिसता काल स्वाभिमानी पेडणेकारांचेर अटॅक केल्लो आसा। हे दोग जाण पब्लीक फिगरान एकामेकाचेर ड्रग डिलिंग करता म्हणून आरोप घाला। आमी घालूंक ना, आमकां खबर आशिल्ली कोण पाब्लो एस्कोबार, मॉडर्न पाब्लो एस्कोबाराक लिंक्ड आसा पळय तो, ते काल एक्सपोज जाले। आणि दुसरे म्हळ्यार जेन्ना आमचे पत्रकार भाव तांच्या अध्यक्षाचे रिएक्शन घेतले, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ताणे खंय सांगला मेंटेन डिसिप्लिन
म्हणजे इन द वर्ल्ड ऑफ क्रायमूय खंय ते एथिक्स मेंटेन करता खंय, कित्याक क्रायम करता ती सांगप ना. इज इट दॅट डिसिप्लिन? श्री दामू नायकान सांगला तांकां मेंटेन डिसिप्लिन. कितें चलना ते भितरल्या भितर करा, भायर हाडनाका म्हण. आणि एक्स मिनिस्टर श्री बाबूल आजगांवकारान डायरेक्ट आरोप घाला सीएमाचेर. आमी तरी जशें आतां आमच्या लिडरान चेअरमॅन ऑफ मिडिया बाब अमरनाथान दोतोर म्हणलो रेस्पेदान चीफ मिनिस्टर ओपोजिशन जावन, बट काल तुमी पयश बाबू आजगांवकार म्हणटात ते सावंताक आणि मागीर तो चीफ मिनिस्टर म्हणटात. ही इज एक्सप्रेसिंग बीइंग अ बीजेपी लीडर, एक्स मिनिस्टर, सिनियर लीडर ऑफ बीजेपी हांव म्हणटा, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टराचेर आरोप घाला. देर इज अ लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम. तो म्हणटा आवय बापूय जेन्ना भुरगीं खंय इस्कॉलाक आनी कॉलेजीक वता ताका हुस्को आसता, हे आमी म्हणटा. आख्खे गोंयभर हुस्को आसता, भुरगीं बऱ्या भशेन येतली की ना पळय ती. तो डायरेक्ट सीएमाचेर आरोप घाला. बीइंग होम मिनिस्टर यू हॅव फेल्ड म्हण. तो म्हणटा क्रिमिनल जाय पुलिसांक, तांकां पुलिसाचो भंय ना. So there is a direct question mark on the CM himself by his own people. जेन्ना थोडे दीस पयलीं एक बीजेपीचो मंत्री एसटी समाजाचो लीडर श्री गोविंद गावडे आरोप घालो करप्शन आसा म्हण, ताका काडून उडयलो. मे बी ताका डिसिप्लिन करूंक जायना जालें आसतलें. आयज एससी समाजाचे लीडर दोग जाण एकामेकाचेर आरोप घालता, डायरेक्ट एलिगेशन ऑन सीएम. एकटो म्हणटा एकट्याचो चेडो इज डिलिंग विथ गांजा, दुसरो म्हणटा कितें पुडियो बिडियो कितें. दीज आर कोड नेम म्हाका दिसता इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा आयज तर टुरिजमाचेर असर पडला गोंयचेर, जाल्यार ह्या बीजेपीच्या लिडरांक लागून. गोवा हॅज बिकम अ ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया. आयज तेच साबीत करून दाखयतात. रिस्पॉन्सिबल पीपल, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एंड एक्स मिनिस्टर, तांणी आयज दाखोवन दिले कशें खुल्ले आम ड्रग बिझनेस चलता पळय तो फुल कोस्टल बँक. आमी त्या एमएलए, प्रेझेंट एमएलए आणि एक्स एमएलए विचारूंक सोदता, आम्ही हाचेर आवाज केल्लो. जो काझिनो लायफस्टायल येता स्वाभिमानी पेडणेकराच्या जी संस्कृती, रिच संस्कृती तुम्ही डिस्ट्रॉय केला आणि काझिनो हाडटा, थंयसर ड्रग ओव्हरडोजाक लागून यूथ मेल्ले आसा, जी फेस्टिवल जाता पळय थंय, ताचेर तुम्ही आयज पासून उलयना. जेन्ना तोंड उकडटा लोकांक एक याद येता व्हिडिओन कॅप्चर जाल्ले, द शो मस्ट गो ऑन. शो मस्ट गो ऑन न्ही, गोंयची तुम्ही तमाशा करून सोडल्या. So everything is coming back. Baton is handed over from one person to another. Show is going on. फक्त MLA चेंज झाला. That means ताणें पळय म्हणलें शो मस्ट गो ऑन, आयज प्रूव्ह जाता, साबीत जाता की येस शो इज स्टील गोइंग ऑन, ड्रग शो इज गोइंग ऑन. दुसरें म्हणल्यार आणि खूपशे तांणी पॉइंट सांगले रिगार्डिंग 4 इन्सिडेंट. एक मर्डर जाल्ली मोपा एअरपोर्टा लागीं, दुसरी असॉल्ट ऑन वन गर्ल बिलॉंगिंग टू शेड्यूल कास्ट. एक पंच कोरगांव पंचायतान तिकर असॉल्ट जाल्लो, FIR जावना. एसिड अटॅक जाल्लो आसा खुल्ले आम स्वाभिमान पेडणेकराच्या पवित्र धर्तेर कसले आयज अटॅक जाल्ले आसा. हाचेर डिटेलान उलोवपाक आमचो पेडणेचो लीडर एडवोकेट जितेंद्र हो हाचेर म्हायती दितले. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना जेन्ना पब्लिकेन वयता तेन्ना तेन्ना तांचो एक
ब्रीद वाक्य असता की ही पार्टी जी आसा ही संस्कृती जतनाय करपाची पार्टी म्हणून हेचे प्रोटेक्शन आणि हेची जतणुकी भारतीय जनता पार्टीच करतली असे ते लोकांक सांगता। पण आयज जेन्ना आजी माजी आमदार गांजा फेक करता एकामेकाचेर तेन्ना सगळे उघड जाले की संस्कृती जतन करपाचो ह्यो फक्त एक ढाल आसा लोकांक गुमराह करपाचे आणि भितर जे कितें व्यवहार चालला हे आयज मेरेन खबर नाशिल्ले। आमकां खबर आसले की जे ड्रग्साचे बिझनेस करता ड्रग्साचो व्यवहार करता हे गुन्हेगारीन जे कोण इन्वॉल्व आसा तेच करताले म्हणून। पण आयज डेप्युटी सीएम माजी गोंयचो पेडणेचो आमदार बाबू आजगांवकर जबाबदारी स्टेटमेंट करता विद्यमान आमदाराचेर आणि दोगूय जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीचेच आसा लीडर। बाबू आजगांवकर स्टेटमेंट करता मिडियाचेर की आयचो पेडणेचो आमदार आतां गांजा विकपी म्हणून पुडये विकपी म्हणून आणि इन रिटर्न प्रवीण हांडलेकर जो आता विद्यमान आमदार आसा पेडणेचो तो सांगता ताचो चेडो खंय ते क्लबांनी खंय ड्रग्स विकता गांजा विकता म्हणून। आयज जी इमेज आमच्या पूर्वजांनी हांव पेडण्याचो आमच्या पूर्वजांनी जी इमेज पेडणे म्हालाची एका स्तराचेर धरून दवरली गोंय राज्यान न्ही तर देशाच्या सगळ्या स्तराचेर कारण ह्या भूमीन जायते कलाकार कला क्षेत्रान ह्या भूमीन पैदा केल्ले आसा देशात केल्ले आसा। आयज आमी खंय तरी वयता आमकां काल फोन येताले अरे पेडणे गांजा सवाय मरे ही इमेज आमची पेडण्याची ह्या लोकांनी केल्ली आसा आणि खास करून ह्या बीजेपीच्या लिडरांनी केल्ली आसा। दुसरी गजाल बाबू आजगांवकर सांगता की लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला। दुसरो म्हणटा तो हांगा नोकऱ्यो ना म्हणटा तिसरे म्हणटा हांगा कोण सेफ ना म्हणटा। पण तूय तो त्याच पक्षाचो लिडर आमदार आसा तो त्याच पक्षाचो लिडर कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट करता एकामेकाचेर। पण एकूय इन्सिडंट सांगता तुमकां जशें कॅप्टनान सांगले की खून जालो थंय मोपा एअरपोर्टाच्या सभोवतालाचेर बाबू आजगांवकर खंय आशिल्लो एक स्टेटमेंट ना। दुसरी गजाल ज्या गेल्या म्हयन्यात एका एससी समाजाच्या चेडवाचेर असॉल्ट केलो विनयभंग केलो त्या टायमाचेर एकूच स्टेटमेंट बाबू आजगांवकराचो नासा। विद्यमान पंच सदस्य कोरगांव पंचायतीची ताजेरूय मोलेस्टेशन केले एक जबाबदार व्यक्ती ताजेरूय बाबू आजगांवकराचो स्टेटमेंट नासा। पण ह्या सगळ्याचे आता कित्याक करता स्टेटमेंट हो आणि ताच्या वयर तो सांगता की बाबू आजगांवकराक पार्टी लागना सत्ता ते बाबू आजगांवकर म्हणटा। हाच्या वयल्यान कळटा की बाबू आजगांवकर जो आसा हो सत्तेचो लालची मनीस आणि फायदो कसो घेवपाक जाव तो करता। हांव ताका प्रश्न करता डेप्युटी सीएम तूं आसलो 17 ते 22 मेरेन सदांच सांगता की एअरपोर्ट हांवें खेचून हाडलो म्हणून एअरपोर्ट जेन्ना तुवें खेचून हाडलो जाल्यार आयज टॅक्सीवाले कित्याक रडटा थंयसर आयज भुरगे कित्याक रडटा थंयसर एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून आमकां आयज शेतकरी कित्याक रडटा थंयसर आमकां अजून कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना म्हणून हे तूं कितें तरतूद कितें करून दवरूंक ना। कन्सेशन एग्रीमेंट म्हणून ह्यो सायन केला ट्राय पार्टी कन्सेशन एग्रीमेंट ज्यातून सिव्हिलेशन सेंट्रल आसा स्टेट गव्हर्नमेंट आसा जीएमआर आसा ह्या ट्राय पार्टी एग्रीमेंटान जो कन्सेशन एग्रीमेंट म्हणटा ह्या एग्रीमेंटान पेडण्याच्या युवा पिढी खातीर खंय तरतूद करून दवरला तुवें हे सांगची गरज आसा तेणे। पंचायत मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितकीशीच वर्सां आशिल्लो आयज म्हाका दिसता आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक खेळपाक एक ग्राउंड ना अवेलेबल। हांव ल्हान आसतना आमी जेन्ना स्कुलान वयताले आणि आमचे स्पोर्ट्स जाताले इव्हेंट तेन्ना पेडणे तालुको सेंटर थंयसर एक सावळवाडा म्हणून गांव विलेज आसा थंय ग्राउंड आसलो सागाचो आणि थंयसर आमचे सगळे स्पोर्ट्स जाताले। आयज हेणे मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय बांदला ग्राउंडाची वाटूच लावन उडयल्या पूण त्या स्पोर्ट्स मल्टीप्लेक्स आसा पळय ताजो त्या भुरग्यां खातीर तूं जेन्ना डेप्युटी सीएम आलो कितको फायदो जालो। आणि आलेकर आम्ही जेन्ना सांगता की हेल्थ इश्यू आसा पेडण्यान तो सॉर्ट आउट जायना वारंवार आम्ही लक्ष केंद्रित करपाचो आम्ही प्रयत्न करता
कासारवंडे विलेजान जर तुम्ही गेले थंय प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, थंय मोडकाळाक पावला, ताजेर आमदाराचो लक्ष ना. पेडण्यान जुगार मोठ्या प्रमाणात चलता. आता आम्ही कंप्लेंट फायल केली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन, ताजेरूय अजून काय एक्शन जायना. सो म्हाका दिसता ह्या दोगांयनी पेडणेकारांचो माफी मागूंक जाय पयल्या सुवातेर, कारण पेडण्याची आयची इमेज आसा ही पिड्यार करपाचें काम ही दोन्ही आमदारान केल्लें आसा. आणि पार्टी अध्यक्ष गोयचो मुख्यमंत्री हाणें ह्या दोगांचेर कारवाई करपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता की जेन्ना गोयचे गव्हर्नर सत्यपाल मलीक आशिल्ले ताणें स्टेटमेंट केल्लो की गोयचो सीएम करप्शनान आसा, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करप्शनान आसा म्हणून ताका काडून उडयलो. गोविंद गावडे माजी मंत्री ताणें स्टेटमेंट केलो ताका काडून उडयलो. पूण आयज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान दोगूय आमदार जेन्ना स्टेटमेंट करता की हो गांजा विकता तो गांजा विकता म्हणून, तो तांचेर खर कारवाई करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल, हे जेन्ना लोक प्रतिनिधी म्हणून पेडण्यान भोंवतले तेन्ना तांचो इफेक्ट जो आसा युवा पिढीचेरूय पडटलो. सो म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी खरीच जर संस्कृती राखपाची जर तेंच्यांनी ह्या घेतले आसा जाल्यार म्हाका दिसता हे अनैतिक धंदे करपी तांचे लिडर आसा तांचेर कारवाई करपाची गरज आसा. तुमकां ह्या विशयाचेर जर प्रश्न करपाचे आसा जाल्यार करूंक शकता. तुम्ही सांगता की स्वामी पेडणेकार तेजे फावटी तुम्ही आता दोन एकमेकांना तुम्ही भायले केले ते घेऊन असतो जे भायले पळय जनमत कौल असता हाजो आमी सदांच आदर करता. भायले जिंकता ना भायले कोणी येता जिंकता वेगळो वास करतो पेडणेकार कोण जिंकना पेडणेचे आता जिंकला तो पर्राचो जिंकलो. आयज विषय कोण पेडण्याचो स्वाभिमानी म्हणले पेडण्याचे आमी स्वाभिमानी, पेडण्या आमी पेडण्याचे स्वाभिमानी. सो हांगा प्रश्न जिंकता आनी हरता जशे तुमचो प्रश्न आहा तो दामू नायकाच्या प्रमाणे तुमचो प्रश्न दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षा कितें दिसता तेका हुस्को 2027 सो आमकां आनी तुमकां पत्रकार म्हणून आमकां हुस्को आसूंक जाय गोंयच्या तरणाट्यांचो, गोंयच्या फुडाराचो. तो कोण जिंकता कोण हरता हो प्रश्न आयज ना. स्वाभिमान आम्हाला कवे करपाचो स्वाभिमानी म्हटले स्वाभिमानी म्हटले पण तुमकां सदांच स्वाभिमानी आसतना पेडणेचो आमदार हो प्रश्न फक्त काँग्रेस पार्टीक आतां खंयचो जिंकला पळय आमकांय दिसता की स्वाभिमान हेच्या फुडें आमकांय दिसता हेच्या फुडें थंयसर स्वाभिमानी पेडणेकारूच थंयसर जिंकचो. काँग्रेस पार्टीचे स्टँड थंयसर स्वाभिमानीच मनीस जिंकचो. प्रश्न आसा ड्रग्सांचो. पळय इश्टानो 1000 किलो ड्रग्स गोंयचे पुलीस विविध पुलिसांचे जे ANI म्हणा तेंचे क्रायम ब्रांच म्हणा जावं कोंकण रेल्वे एकंदरीत 1000 किलो ड्रग्स कायदेशीर जप्त जाता. जवळजवळ 90 ते हेचो वालोर जो आसा 90 ते 100 कोटीचो वालोर 691 जण अरेस्ट जाता. तितून गोंयकार 195 अरेस्ट जाता. ड्रग्साचे व्यवहार हो गंभीर प्रश्न आसा. हो स्वाभिमान आमकां गोंयकारांक आसपाक जाय की आमचे गोंयकार ह्या ड्रग्साच्या व्यवहारान कित्याक कशे गेले एका जबाबदार कोण. 401 नॉन गोवन आसा आणि 93 फॉरेनर हितून इन्वॉल्ड आसा. हे कायदेशीर जे तुम्ही छापून हाडलेले आसा. पेडणेचो आंकडो जाय जाल्यार मागीर आमी तुमकां दिता. सध्या आमचे कडेन पेडणेचो आंकडो पूण पेडण्याय खूब आसतले. जशे तुम्ही पेडण्या विचारले पेडण्या म्हणजे गांवगिरो वाठार. फाटल्या दिसांनी तुम्हीच छापून हाडले धल्ले वाळपय त्या गांवगिऱ्या वाठार. म्हणजे आयज ड्रग्स खंय फक्त जो स्मार्ट सिटीन आयज गांजा जो झाडां दिश्टी पडटा तुम्ही ते छापला तुम्ही दाखयला गांजाची झाडां जावपाक लागले सिटीन. पण सिटी बरोबर आयज गांवगिऱ्या वाठारांनी जशे तुमचो उल्लेख स्वाभिमानी पेडण्यान वाळपय आमच्या काणकोणान सांग्या केप्यां आमच्या गांवांनी आमच्या हळदण्यान
सगळ्या गावांनी जे गाव आसा थंय गावांनी तरणाटो इबाडला आणि एका सर्वस्व जबाबदार भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे फेक डबल इंजिन सरकार. काँग्रेस पार्टी जेन्ना संविधान बचाव जावं आमचे ब्लॉक मिटिंग्यो आसता तेन्ना आमचे अवेअरनेस फक्त मता खातीर आसना बीजेपी प्रमाणे आमचे अवेअरनेस जे सोशल इम्पॅक्ट आणि सोशल इश्यूज आसा तेचेरूय आमी आमचे जे ग्रासरूट लेवलाचे लिडर आसा तांकां आमी अवेअरनेस करता आणि हे काम आमचे चालूच उरतले. तुम्ही आमचे कितलेशेच प्रोग्राम तुम्ही आमचे कॅप्चर केल्ले आसा बरयला सोशल इश्यू प्रोग्राम आमी कितलेशेच करता जावं ते गोंयाचे जावं ते समाजाचे. काँग्रेस पार्टी गोंयकारांचो गोंयच्या फुडाराचो हुस्को आसा. आमची काम करपाची पद्दत ही सत्ते खातीर नासून आमची काम करपाची पद्दत ही सेवे खातीर जावन आसा. Will Congress file a complaint on these two BJP leaders? आम्ही आयज मुखेलमंत्र्यांक आव्हान केला रिक्वेस्ट केला. मुखेलमंत्री दोतोर आसा मुखेलमंत्री एक भुरग्याचो बापूय आसा मुखेलमंत्री जबाबदार आसा सो आणि तो खुर्चेर आसा तेचे कडेन होम मिनिस्ट्री आसा. सो जो खरेंच जर तो गोंयचो मुखेलमंत्री गोंयकारा खातीर आनी गोंया खातीर काम करता जाल्यार आमकां दिसता की आमी जी मागणी केल्या की हेंचे इंटरोगेशन करचे. स्वता मुखेलमंत्र्यान आपणाचे जे अधिकारी आसा तांकां केस कर म्हणून सांगची आमी वाट पळयतले आणि ते करिना जाल्यार आमी केस करतले. बीजेपी प्रेसिडेंट ऑलरेडी तांकां समज दिल्या ती समज दिल्या इलेक्शना खातीर बीजेपी परत सांगता बीजेपीच्या अध्यक्षान जी समज दिल्या ती 2027चे इलेक्शन नदरे समोर दवरून आणि आमी जी मुखेलमंत्र्याक समज दिता ती समज गोंयच्या फुडारा खातीर समज जावन आसा. फरक आसा काँग्रेस पार्टी आणि बीजेपी पार्टी. आमी एक 8 दिसाचो वेळ पळयतले ना जाल्यार आमी केस फायल करतले. थँक्यू.